प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 26 30 ते 35 पर्यंत 30 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी बावार दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सोत तें सांगता, मोइसेसान तुमकां सर्गेचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप ही तुमकां खरो सर्गेचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची, आनी म्हजे भावार दवरतात तांकां कदींच तान. प्रितीच्या भाव आयच्या शिवर्तमानान जेजू ज्या लोकांक ती मिलाग पळयलेली, त्या 5 उण्याची आनी 2 मासल्यांची, की जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें, तो लोक सगलो अजाप जाता आनी जेजू कडेन येता. कित्याक? तो लोक सजमता की जेजू आतां तांचे सगळे कोश त्रास, तांचें जें जेवण आसलें, पिवपाचें आसलें, तें सगळें आतां घडोवन हाडटलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो लोक जो मिलाग पळयता आनी येता जेजू कडेन, जेजू ताका सांगता, तुमी फकत तुमच्या पोटाचें पळोवंक आयल्यात, तुमी म्हाका काल राजा करूंक सोदतेल्यात, तुमी आतां ह्या संवसारान तुमच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो तुमकां मेवतल्यो म्हणून तुमी म्हजे कडेन आयल्यात. पूण खरें म्हणल्यार जो म्हजेर भावार्थ दवरता, खरें जो म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तोच मनीस खरेंच केन्नाच ताका ताण येवची ना, ताका केन्नाच भूक लागची ना. कितें म्हणटा जेजू? तो 35 वडीन म्हणटा, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कदींच ताण लागची ना. भाव भयणीनो, आमी फकत देवाचें उतर बिश्टें आयकत जाल्यार, वाचत जाल्यार आमकां आमचें रांदपाचें बंद करचें पडटलें, आमकां आतां सगळें पिवपाचें बंद पडटलें, आमकां जें आतां बाजारान आमकां नुस्तें आनी जें आमकां हाडपाचें पडटलें तें सगळें बंद जातलें, फकत देवाच्या उतरान आमचें पोटां भरतलीं. हें कितें जेजू म्हणटा? ना भाव भयणीनो. आयज आमकां जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, खरेंच ताजें उतर आयकता, तें उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमच्या काळजान भितर सरोन तें मास जाता, तेन्नाच की आमकां देवाचें जिवीत आमी जिवंक आमी पावता. म्हणजे कितें? हांव तुमकां ही जी घडणी घडली आमच्या आंकवार मोरयेशी, कितें घडली? आंज बोडवो घाब्रियल आयलो तिचे कडेन आनी तिका सांगलें, तूं गोरबेज जातली, तूं देवाच्या पुताची माय जातली, आनी तूं जेन्ना हो सोमोन जो तुजो हा जुजेशी, कित्याक ती जुजेशी लग्न करपाची आसली, हो सोमोन तुजो जावच्या पयलीं तूं गोरबेज जातली, कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी तूं गोरबेज जातली. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? आंकवार मोरी हें देवाचें उतर जें आंज बोडवो गाब्रियल दिता, तें उतर ती मानून घेता, ती सोत मानता, आनी त्याच वेळार तें देवाचें उतर तिच्या कुसव्यान मास जाता आनी जेजू कुसव्यान आपल्या तो थिंचर जल्मता. भाव भयणीनो, हेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, खरेंच जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां आमकां, तें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून आमी तें भावार्थ दवरता, तें आमी पाळटा, कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, तर कितें घडटा? तें उतर
आमच्या जिवितान मास जाता आनी तें उतर आमकां देवाचें जिवीत एक जोयतीवण जिवीत एका मिलाग्रीची जिवीत आमी जिवंक पावता. भाव भयणीनो, हांव म्हणना की आतां आमी देवाचें उतर फकत आयकतले पाळटले आनी आमकां आमच्या संवसारांची कामां करपाची गरज ना म्हणना, करूंकूच जाय. आमकां बाजारांत वचोंक जाय, आमकां रांदूंक जाय, आमकां जेवंक जाय, आमकां पिवंक जाय, आमकां न्हिदोंक जाय, आमकां सगल्यो ज्यो वस्तू आमी कोत्ता त्यो करूंक जाय. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना तें उतर पाळटा, खरेंच त्या उतराचेर भावार्थ धरून जें जेजून सांगलां आपल्या उतरान आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. आनी जे आमी त्रास घेवन, आमी इतले कोश्ट घेवन, आमी इतले हुस्के घेवन जे आमी कोत्ता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना कितें घडटा? देवाची पदवी आमच्या भितर व्हांवता, देवाचें सगळें जिवीत आमच्या भितर व्हांवता. आनी जे आमी इतले त्रास घेताले आमी इतले कोश्ट घेताले ते कोश्ट जेजून आमचे पासत भोगल्या म्हणून, ताणें सगळें खुर्सार संपलना म्हणून तें आमकां फावो जाता. देवाचें जिवीत फावो जाता, सगळें बरें फावो जाता. आनी आतां आमी जेजू बरोबर हें जोयतीवण जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. ना तर भाव भयणी कितें घडटा? आमी फकत देवाचें उतर आयकता, आमी आमचें देवस्पण कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, आमी खूब वस्तू कोत्ता, पूण खरेंच ह्या उतराचेर आमी केन्नाच नियाळ करिना. हें उतर आमी पाळना, सगल्यो वस्तू कोत्ता. वय, आमी देवस्पण कोत्ता, हें कोत्ता, नोवेनां कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण त्या उतराचेर आमी केन्नाच आमची चोत्राय धरिना, तें उतर आमच्या जिवितान पाळिना. आनी जेन्ना तें उतर आमच्या जिवितान आमी पाळिना, तें उतर त्या उतराचेर आमी भावार्थ धरिना, तें उतर मास जायना. देवाचें जिवीत, जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान व्हांवना आनी आमी सदांच त्रासान पडटा आनी आमी कोश्ट भोगूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर, हें जेजूचें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरया. कितें म्हणटा जेजू? म्हजेशीं येतात तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावर दवरतात तांकां कदींच ताण लागची ना. कसली भूक आनी कसली ताण? फकत आमच्या पोटाची न्हय, पूण आमच्या आत्म्याची ताण आमकां केन्ना? कित्याक आमी फकत ह्या संवसारांत थोड्या दिसांक पूण आमचें जिवीत सासणाक आमी जेजू बरोबर जिवंक जाय. आनी जेजू बरोबर जिवंक जाय जाल्यार आमचो आत्मो ताण नासतना, भूक नासतना जेजूच्या उतरा वरवीं आमी तें घडोवन पावतले. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता, परतून जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, जें उतर आमी तुमकां सदांच सांगता, पवित्र आत्मा आमकां सांगता, कित्याक परतून तेंच सांगता, देवाचें उतर, कित्याक जेन्ना आमी तें जें आमी आयकता परतून भावार्थ येता. आतां ह्या दिसांनी कोवीड-19 चलता, टीव्हीचेर सगळें म्हणटा हें जालां तें जालां, आनी जेन्ना आमी तेंच परतून आयकता, भिरांत येता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, भावार्थ भितर सोदता, आमकां देवाचें जिवीत आमचे भितर व्हांवता आनी आमी जोयतीवण जिवंक आमी पावता. आयज हें करुया आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार म्हणून ह्या आख्या संवसाराक आमी दाखोवया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक सर्गीच्या बापाचो, जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव तुमकां आवडयतां.